मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जीएमसीत वचून आंदोलनाक बशिल्ल्या दोतोरां वांगडा बसका घेतली। हे बसकेत माफीनाम्याचो वाद मिटयलो। तशेंच जीएमसीत दोतोरांचे सुरक्षे खातीर पुलीस तैनात करप आनी हॉस्पिटलाच्या आवारात व्हिडिओग्राफी बंद करपाची दोतोरांची मागणी मुख्यमंत्र्यान मानून घेतली। निवासी दोतोरांच्या गार्ड संघटनेन आपले कडेन 7 मागण्यो दवरिल्ल्यो, ह्यो आपणे मान्य केल्या। तशेंच दोतोर रुद्रेशाचे बाबतीत जे घडले ते फुडें आनी खंयच्या दोतोराचे बाबतीत घडचे न्ही हाची आपूण खबरदारी घेतलो, अशेंय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। जो इश्यू चालू आशिल्लो ते हेल्थ आमच्या चीफ मिनिस्टर स्वता हांगसर येयले, सगळ्यां कडेन चर्चा केली आनी सगळ्यांनी मेळून ठरयलां की हो स्ट्रायक हेजे मुखार चलचो ना, कारण हो स्ट्रायक सगळ्या नॅशनल लेवलाचेर इंट्रस्ट आशिल्लो, सगळे पळयताले आनी नेमकें कितें एंड जालें हाजेर सगळ्यांचें इंट्रस्ट आशिल्लें। तुमकां चीफ मिनिस्टर जे डिमांड्स जे एग्री जाले तेजे बद्दल सांगताले, पूण एक व्हडलो कॉन्ट्रोवर्शियल आशिल्लो की हेल्थ मिनिस्टर हांगा येवन माफी मागतलो काय कितें। दुसरो आर्ग्युमेंट चालू आशिल्लो की एक गव्हर्मेंट ऑफिसर कसो डिमांड करूंक शकता की हेल्थ मिनिस्टर येवन हांगसर माफी मागपाची। हांव तुमकां सांगता, खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसराक माफी मागपाक खंयच्याच मिनिस्टराक आपोवपाक रायट ना। आमचें जें कितें जाता तें कम्युनिकेशन आसचें पडटा परस्पर, जशें हेल्थ मिनिस्टरान सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर जी अपॉलॉजी दिल्या ती मान्य आसा, पण ताजी कॉपी आमकां ऑफिशियल चॅनलांतल्यान आमकां केन्ना तरी पावतली अशी आमकां आशा आसा। आमी तें ऑलरेडी कांय सांगलां, मिनिस्टराकूय सांगलां। मागीर प्रश्न विचारलो की आपयलो तुमकां खबर आसा तेका आपोवंक शकना जाल्यार कित्याक आपयलो। लोकांक ते कळून आशिल्लें की रुद्रेशान कितें सांगलेलें तें। रुद्रेशान सांगलेलें जे जाग्यार जो इन्सल्ट जाला थंय अपॉलॉजी। रुद्रेशाक आपले अपॉलॉजी करपाक आपोवनाशिल्ले, ती अपॉलॉजी ज्या खुर्चेक जाल्ली, ज्या खुर्चेर तो मिनिस्टर बसलो जो बसूं जायनाशिल्लो आनी थंयच्यान जें कितें केलें ताजी अपॉलॉजी आशिल्ली। आनी जेन्ना स्वता गव्हर्मेंटाचो चीफ हांगसर येयला, आमी जर भितरचो रिच्युअल आशिल्लो, आयज जें कितें जालें जे मिनिस्टर अपर हँड्स घेतलो, जे मेडिकल कल्चरान युनिव्हर्सिटी गोवा मेडिकल कॉलेजीन जावंक जायना कारण ती ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन आसता, पूण आमी खंय तरी स्वता दोतोर एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कारणान ही परिस्थिती जाली जी जावंक जायनाशिल्ली। ऑनरेबल सीएमच्या उपकार मानता की ताणें हांगा आयले आनी आमची गार्डा कडेन डिस्कशन केलें आणि I am thankful to the guard for understanding the situation and they have called off the agitation. I am also thankful to our faculty members that in a larger interest of Goa Medical College they have withdrawn the agitation and we will see that we make this institution once again a better place for every Goan in Goa Medical College. तांचे असोसिएशन डीन गोवा मेडिकल कॉलेज MS गोवा मेडिकल कॉलेज हांच्या बरोबर डिस्कशन्स केले। तांच्यांनी म्हाज्या मुखार एक 7 डिमांड दवरले। ते 7 डिमांड जे आहा तेजे डिटेलान डिस्कशन जाल्या उपरांत ओके तांचे 7य डिमांड तशें पास केल्या, म्हणजे इन्क्लुडींग आमी जशें म्हणटा की व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी अलाउड करप ना, किंवा इन फ्युचर तांकां प्रोटेक्शना खातीर हांगासर नवीन PSI अपॉयंट करप आउटपोस्टाचेर आणि बाकीचे पुलीस फोर्स एडिशनल 50 पुलीस फोर्स दिवप आणि अशा आणि जो इन्सिडंट जालो त्या पद्दतीचो इन्सिडन्स इन फ्युचर परत एकदा केन्नाच जावचो न्ही हे तेंचो डिमांड आशिल्लो। ते इन्क्लुडींग देअर विजिलन्स कमिटी विच इज नाव हेडेड बाय द सेक्रेटरी हेल्थ डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज MS ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड द HOD मेंबर ऑफ दॅट कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी कितें जालें आनी कन्सर्न प्रोटोकॉल जे आसा पळय न्ही हे तेद्या वेळार फॉलो केले वयतले। त्या खातीर हे सगळे कन्सिडर करून तांच्यांनी म्हज्या उतराक मान दिवन गार्ड डॉक्टर्स, बाकीचे फॅकल्टी डॉक्टर्स आनी सगळे कन्सल्टंट्स हांची आतां मिटींग जावन तांच्यांनी हो स्ट्रायक कॉल ऑफ करपाचो ठरयला। हांव तांचे खरोखरूच म्हणजे गोंयच्या जनतेच्या इंट्रस्टान आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या इंट्रस्टान तांच्यांनी हे केला, त्या बद्दल तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।